वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आईचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू, सकाळी सकाळी स्टार्ट केला. तुमकां तोंडाची हालत पळोवन कळत आसली की आतांच उठला अशें म्हणून. आतांच म्हणल्यार जालें एक अर्दवर सुमार उठून जें आसा तें अर्दवर मायज जालें उठून. त्याच्या पयलीं उठलेलें एक्चुली जाता कितें जाणा, बाय जें आसा पळय न्हू तें सकाळ सकाळ फुडेंच उठयता. उठपाची आनी गरज जी आसा पळय ती पडना. म्हणल्यार कशें एक आलार्म लावपाक जाय तशें कांय ना. तें सारकें 6:45-7 म्हणल्यार न्ही उठताच उठता. तें बेगीन न्हिदता न्ही ताका लागून. सो मागीर तें उठलें की ना मागीर ताका तेज्या वांगडा मातसो न्ही टायम स्पेंड करूं जायना. अशें करून तें उठलां आनी एकलेंच खेळटलें तशें ना. ताका मातशी जाप दिवूं जाय, ताका हात लावूं जाय, मातशें खेळोवपाक जाय जाल्यार तें मातशें खेळटा. सो तेज्या वांगडा मातसो टायम बीन स्पेंड केलो. आनी आयज 7:00 उठलेलें तें सारकें. आयज 6:30 उठलेलें. मागीर ताका फीड बीड करता म्हळ्यार 7 जाली सारकी. सो तेज्या नंतर मातशें तेज्या वांगडा टायम स्पेंड केलो आनी उठून भायर येयल्लें. आनी तुमकां अशें दिसता आसतलें की आतांच उठलां अशें म्हणून, बट ना, ती थंडी अशी जाल्या न्हू, फाटल्या दिसांनी थंडी भरपूर पडटा, वारो बी मारतालो पळय, ती थंडी जालेली. सो ताका लागून तें सकाळ फुडें उठ्ठना मातशें तोंड बी सुजलेल्या भशेन दिसता, दोळे बी सारके. आनी हे डार्क सर्कल्स तर तुमकां आतां सांगपाचेंच ना. रातभर अशें न्ही, रातचें जागरण जातात ते रातचे 2-3दां उठटाच उठटा. सो न्हीद मागीर सारकी जायना, डार्क सर्कल्स पडटा. आनी म्हाका ऑलरेडी मातशें आशिल्लें, आतां मातशें चड जालें डार्क सर्कल्स जे आसा ते. तर सकाळ सकाळ फुडेंच व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें स्टार्ट केला. म्हटलें चला आयज सकाळचोच व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. मागीर एकदां किचनान गेलें, कामाक हात घातलो की व्हिडिओ जो आसा पळय तो तसोच उरता ताका लागून. आनी आतां मान न्ही, सो मातशी कितें जाता तेज्या वांगडा टायम आनी म्हणल्यार घराचोय टायम सारको एडजस्ट करून सगळीं कामां जी आसा पळय ती करपाक पडटा. तर आजून ब्रेकफास्ट आसा पळय तो करूं ना सोड, रेडीच करूं ना. तर आयज हांवें एक न्यू रेसिपी जी आसा पळय ती ट्राय केल्या. इन्स्टंट डोसा रेसिपी. तुमकां खूब जाणांक खबर आसतली, तुमी खूब जाणां करता बी आसतली, बट हांवें अशें करून इन्स्टंट डोसा जो आसा पळय न्हू तो घरा कडेन बॅटर रेडी करून केन्नाच करूं ना. इन्स्टंट डोसा करतालें हांव, बट ते रेडीमेड पॅकेट जे आसता पळय ते हाडून. सो आसा म्हजे कडेन स्टील. म्हटलें चल काल स्क्रोल करता करता न्ही अशेंच करून एक ती इन्स्टंट डोसाची रेसिपी दिसली. म्हटलें ट्राय करया अशें म्हणून आयज फर्स्ट टायम ट्राय केला. आनी आमगेर इन्स्टंट डोसा म्हणल्यार तुमकां खबर आसा पातळ पोळे, जेची रेसिपी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्या. तुमकां खूब जाणांक आवडली बीन ती रेसिपी, खूब टायम पयलीं शेअर केल्ली. सो तेच आमगेर पातळ पोळेच करताले पिठाचे. तर आयज म्हटलें हांव कितें तरी नवें शिकता, नवें ट्राय करता अशें म्हणून. तुमच्या खातीर खूब जाणां खातीर मे बी कॉमन आसतलें, बट हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केलें. तर टायम जालो आतां करून घेता हांव तें सगळें. आनी तुमी म्हणटलें हांव एकलेंच काय म्हणून, ना, हो बीन आसा भितर. आनी बाय बाबा खेळटा, म्हळ्यार बाय खेळटा, हो बसला तेजे फुडें आसा भितर दोगां. तर हाका म्हटलें तूं मातशें ताका पळोवन घे, मातशें खेळटा न्हू तें अशें म्हणून. एक एकदां कितें करता, खेळटा खेळटा न्हिदता बीन, बट आयज अशें दिसना ताका पळय तेजो न्हिदपाचो मूड आसा म्हणून खेळटा. सो हाका म्हटलें बस तूं तेज्या फुड्यान. आनी हांव म्हटलें म्हजें मातशें किचनाचें काम जें कितें आसा बारीक बारीक तें करून घेता अशें म्हणून. मागीर हांव पळयतां ताका. सो वारो मारतालो सकाळीं, ताका लागून भायर हाडूं ना. आतां मातसो वारो बिरो कांय ना, आतां ताका भायर हाडून घालतलें. सो मागीर तितलें टेंशन आसना. भितर आसलें की ना परत पळोवपाक वचपाक पडटा. हांगा आसलें म्हणल्यार उलो मारल्यार बीन तें रिस्पॉन्ड करता. ओके, सो चलो हांव किचनान वचून दाखयता तुमकां हांवें केल्या ती तयारी इन्स्टंट डोसाची. हें पळय हांगासर इल्लेंशें बॅटर जें आसा पळय न्हू तें रेडी केलां. ट्रायला खातीर कशें जाता तें पळोवया अशें म्हणून. पळय रवो आनी कितें धंय बी बेसन बिसन घालून. सो अशें न्ही, हांव फर्स्ट टायम ट्राय करता. ओके, हें रेस्ट करपा खातीर दवरलेलें. आतां हितून उदक घालून हेजी कन्सिस्टन्सी सेट करपाक जाय, मीठ घालपाक जाय, आनी मागीर काडून पळयता येता काय ना तें. दाखयता तुमकां मागीर कशें जालें तें. रेसिपी तर तुमकां खबरच आसतली आनी हांवें बी फर्स्ट टायम ट्राय केल्या. सो ताका लागून रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करूं ना तुमच्या वांगडा. सो दाखयता तुमकां कशें जाता तें, येता काय ना येता, मोडटा कितें जाता तें पळोवया. ओके, सो चलो दाखयता. हें पळयात, जो एटेम्प्ट हांवें केल्लो पळय न्हू रवा डोसा म्हणून करपाक, तो फेल जालो. कित्याक म्हणून खबर ना. हांवें ट्राय केल्लें अशें करून रावंड रावंड करपाक घालून, बट तेजेर न्ही कांसोच घुंवना. अशें करून हांगासर पीठ घातलें की ना जो कांसो घुंवपाक जाय पळय तो कांसो घुंवना. पीठ जें आसा पळय तें कांश्याक लागून रिटर्न येता. सो कितें जालें खबर ना, तुमी कमेंट करून सांगा कितें मिस्टेक जाली जाल्यार. बट जशी हांवें रील पळयली पळय न्हू तशी फूल रेसिपी सकाळीं बी एकदां रिचॅक करून परत केल्या, बट जालें ना. सो म्हटलें वेस्ट कित्याक करया. तितून हांवें म्हाजो थोडोसो ट्विस्ट दिवन आतां तेज्यांनी अशे टायपान पोळे टायप करून घेता. सो हे पळयात, तितून हांवें आनी कितें कितें एड केलां. आनी
मस्त अशे माझ्या स्टायलीचे पोळे जे आसा पळय ते करता. कांयच वेस्ट जे आसा पळय न्हू ते करप ना. वेस्ट जे आसा पळय ते कांयच करप ना. कितें जर चूक जाली, मिस्टेक जाली, येयना अशें दिसलें न्हू तितून आनी कितें ट्राय करून जुगाड करून दुसरी कसली एक नवी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती ट्राय करपाची. बट जेवण जें आसा पळय तें वेस्ट करप ना. सो तशेंच हांवें केलां आतां. सकाळ सकाळ फुडें मूड पिड्यार करून हें करून जावना म्हणून बी कांय उपयोग ना न्ही. सो म्हटलें अशें करून कितें ट्राय करून पळोवया म्हणून. सो हें केलां, हो केला फ्रेशन अप जावपा आतांच बाये फुड्यांतल्यान उठोन. आनी तें आसा भितर खेळटा. हे पळय हांगासर डोसा आनी तेज्या भायर हांगासर च्या जी आसा ती. जालें खेळ. येता येता हें पळय. सो मेळटा तुमकां राव थोड्या वेळ. कितें जालो? ब्रेकफास्ट हांगासर चालू आसा. हें पळय हांगासर जें हांवें केल्लें बरें जालें न्ही रे? बरें जालें काय क्रिस्पी. आनी आतां तें थंड जालें ना. उदक हेज्या बरें आशिल्लें आसतलें. बाये फुडें नाशिल्लें तें कशेंच रावना जालें. अशें म्हणून मागीर हो थंय आशिल्लो हांवें कंप्लीट करून घेतलें आनी ताका आतां हाडून हांगा घातला. हांगा म्हणलें खेळोनी मातशें. सो भितर न्ही तें मागीर एकलेंच बेजारता. हेका च्या पी म्हटलें हांव पळयतां मागीर हांव च्या पितां म्हणून. सो टायम अजून व्हडलोसो कांय जावना. भायर अजून वत बीन कांय येवना. मातशें वत येवपा लागलें. दिसा फाटल्याच्या मातशी दमटी आशिल्ली. मदीं 2 दीस रखरखीत वत येता, मदीं 2 दीस दमटी जाता अशें करून. घोण पळय आवाज करता. ती आवाज करता येवन हांगासर. सो वत बी कांय येवना आनी म्हाजें अजून कामूय बी कांय स्टार्ट जावना. आतां खुबशीं कामां जी आसा पळय न्हू ती आसा करपाची. रांदपाचें आसा, न्हांवपाचें आसा, आमगेलें बायेलें, घरांतलीं कामां आसा, सगळें खूब कितें कितें आसा. सो स्लोली सगळें जें आसा पळय न्हू करीत रावतलें. अशें ना की पयलीं भशेन आतां ब्रेकफास्ट जालो रेस्ट घेतलो टायमार रांदपाक गेलें तशें ना. आतां टायम मेळटा तसो करपाचें. आतां तें मातशें थोडो टायम खेळटलें आनी थोड्या टायमान आतां न्हिदतलें. तें न्हिदलें की ना बेगीन कितें करपाचें. बेगीन पूण कितें करूंक मेळटा, आवाज आनी करूं जायना. उग्गी खंयी आवाज करनासतना हळू सवका करपाक पडटा उठत म्हणून. सो तो आनी वावर आसता. तर आयज आसा हो घरा कडेन आतां, मागीर तो सांजचो वयतलो. सो ताका हांव म्हणटा आतां तुजें कितें कामां बी आसा पळय मोस्टली आतां सांजचीच अशी हें करून कर म्हणून. सकाळ फुडें म्हाकाय मातसो हेल्प जाता न्ही किचनान. म्हणल्यार बायेक पळयलें जाल्यार मागीर किचनान कामां जाता न्ही अशें म्हणून. पळय खेळटा. आतां ताका मातशें न्हिदयता हांव. च्या बी पिता, ब्रेकफास्ट करता आनी ताका मातशें न्हिदयता. ओके. सो आनी मागीर मेळटा तुमकां. कितें कना पळयता तें सगळें कवळिल्लें मगो तुवें. आयज न्ही रांदून बी म्हाजें बेगीन जालें. एक सुद्दां जावना अजून 5 मिनटां आसा. म्हळ्यार 5 मिनटां न्ही 3 मिनटां आसा. 12:57 जाल्या आनी म्हाजें रांदून करून सगळें न्हांवन धुवन सगळें जालें. हो न्हालो, देवाची पुजा केली, बायक न्हाणयलें. सगळीं कामां घरचीं जालीं. फक्त फ्राय करपाचें काम जें आसा तें चालू आसा. जालें ऑलमोस्ट 1-2 मिनटान तें बी जातलें. बाकीचें सगळें जालें. आनी हें पळयात हांगासर जेवपाची तयारी आनी तेज्या पयलीं तारक मेहता लायला. रिपिटेड शोज सुद्दां आमी बरे उमेदीन पळयता. सो हो लावन बसला. आतां जेवपाची तयारी जी आसा पळय ती वाडून घेता आतां. सो जालें म्हाजें सगळें करून. बेगीन जें आसा पळय तें सगळें केलें. आनी बाय हें पळय हांगासर न्हिदला. हो पळय हो हांगासर बसला फोनार. आनी हें आमचें ऑल टायम फेवरेट तारक मेहता. सो दाखयता तुमकां आयज जेवण कितें केलां तें. हें हांगासर रॉ बनाना जें आसा पळय न्हू तें फ्राय करपाक घातलां. आयज ब्रेक टायम न्ही, म्हाजें वेज हो नॉन वेज खाता. सो आयज आमगेर जेवण जें आसा पळय तें 2 टायपाचें वेज नॉन वेज दोनी. सो हें म्हाजें वेज. सो जालें ऑलमोस्ट. पॅकअप करता आतां बंद करता. हें हांगासर बांगड्याचें हुमण केलां हेका बरें अशें आमट तीख अशें. ही हांगासर तांबडी भाजी केल्या. आनी कितें केलां आनी हें पळय हांगासर ओपन. सो हें पळयात हांगासर हितून घालून खोल्याक घालून बांगडो जो आसा पळय तो फ्राय केला. सगळें जें आसा पळय तें रांदलें आनी बारीक आयदनान काडून दवरलें. सगळें तोप व्हडलें बी घासून मोकळें जालें. सो हें बी बारीक हितून काडून घेतलें. मागीर तें किचनान सगळें व्हडलें आयदनां मेस दिसता न्ही ताका लागून तवो बी घासलो, वॉटर बी क्लीन केलें भाजलें. आनी मागीर हांव म्हाजें वेजाचें आयटम. तर हांगासर हें आनी हें हांगासर परचें केन्नाचें ताल्ल्याचें सुक्का आशिल्लें. सो तें काडलां. हो खातलो आतां. ओके. आनी म्हाका
तांबडी भाजी, हां तांबडे भाजयेन जेवतले म्हाका आनी तांबडे भाजयेन जेवपाक आवडटा शीत बी, सो बरें जाता तेजेरच. ओके, हें हांगासर फ्राय जाता, मागीर जालें सगळें. आनी स्वेटींग पळय अशें जाता, गरमी खूब जावपाक लागल्या फाटल्यान असली थंडी पडटाली, आतां गरमी जावपाक लागल्या. आनी म्हळ्यार उदक मीन्स सकाळच्यान वत बी तितलें नाशिल्लें, अशें कमी आशिल्लें, आनी आतां सामकें रखरख्याचें वत येयलां भायर. हें पळयात हांगासर वत कसलें तें रखरखीत सामकें. गरमी जाता, तर हें गॅस बंद करता, हांव मातशें फॅनाच्या वाऱ्यार बसता आनी मागीर जेवता बिवता मेळटा तुमकां, की बांयन न्हिदला आसतना बरें जेवण बीन घेवपाचें. सो हां, आनी ही फाती आयज हांवें फाती बी माळ्या, फुलां माळ्या. सो काल संक्रांती आशिल्ली न्ही, फाती हाडलेल्यो. सो काल मातशी माळी आनी आयज माळी, ही रत्ना बोल्या फाती. सो अशें करून फाती न्ही लायट वेट आनी वास ना न्ही फुलांक, जाल्यार म्हाका माळपाक बरें दिसता. वास आसता तें फुलां माळी कित्याक तकली म्हजी दुखता, सो ताका लागून चड ते जायो मोगरी बिगरी माळपाक वचना. अशें करून मातशें रत्ना बोल्याची फाती पिल्यार बरी दिसता. काल बी माळी सांजची आनी आयज बी माळी, आतां न्हांवन न्ही सकाळीं माळयली. ओके, सो चलो मेळटा मागीर तुमकां जेवता बिवता. आनी रातची न्ही आतां 10:20 जाली. इतलो लेट जो आसा पळय न्हू तो जाला. हें पळय हांगासर TV बी चालूच आसा. 10:20 जाली आनी तुमी म्हाज्या फेसाक पळोवन इमॅजीन करपाक शकता, म्हणजे जज करपाक शकता की आयज सामको खूब टायर्ड जाला. एक्चुली कितें जालें, व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केल्लो सकाळीं, की आयचो फूल डे फूल रुटीन जो आसा पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करतलें अशें म्हणून. बट दनपार म्हटल्यार सगळें ओके आसलेलें. मागीर हो जो आसा पळय तो गेलो आपल्या कामाक लागून, आनी मागीर बायेन जी पळय चिडचिड स्टार्ट केल्या आयज सेकेंड हाफ जो आसा पळय त्या हाफाक. भरपूर सकयल दवरलें, सकयल रावना जालें, खेळना जालें, कांयच ना, धरुनीच राव म्हणटालें. न्हिदयलें न्ही जाल्यार आंगारच न्हिदतालें, सकयल दवरल्यार उठ्ठालें, आनी मागीर न्हीद इनकम्प्लीट जाली की आनी चिडचिड करप आशिल्लें. अशें करून आयचो अख्खो दीस जो आसा पळय ताणें तितूंकूच काडलो. सो ताका लागून मागीर हांवें न्ही कांय व्हिडिओ बी शूटूच केले ना, कांय करपाकच दिलें ना ताणें. सो ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट केलोच ना. सो आसूं म्हटलें, आतां इतलो टायम जाला, लेट जालो, ताका आतां जस्ट न्हिदयलां मातशें. म्हणल्यार आतां ऑलमोस्ट न्ही एक 40 to 45 मिनिट्स हांवें आंगारच धरलें ताका न्हिदपा लागून. आनी तशें करून करून आतां जस्ट व्हरून बेडार घातला. तर म्हटलें दीसभर कांय म्हणल्यार आसा आतां सेकेंड हाफाक कांय शूट बी करपाक मेळना आनी एटलीस्ट व्हिडिओ तरी एंड करून घेवया असो म्हणून. आनी तुमकां खबर आसा न्ही, एकदां भुरग्याची अशी किरकिरी बी स्टार्ट जाली की ना म्हाका किद्याकच मनच लागना, कांयच कळना कित्याक लागून रडटा अशें म्हणून. मागीर ती नेबर आयिल्ली आमची, ती म्हणपाक लागली ना ताका न्हीद सारकी जायना. म्हळ्यार कितें सकयल दवरल्यार तें उठ्ठालें न्हू, ताका लागून तेजी न्हीद मोडटाली आनी ताका लागून ती चिडचिड जी आहा पळय ती करताली, न्हीद सारकी जायना म्हणून अशें म्हणून. मागीर आंगारच धरून आतां हाणें मातशें न्हिदयलें उदोळ, म्हळ्यार हांवें न्हिदयलें आनी हेजे कडेन दिलें की तूं मातसो घेवन बस अशें म्हणून. मागीर हो घेवन बसलो, मागीर हांव घेवन बसलें, हो जेवलो. अशें करून आमी आयज ताका मातशें कम्फर्ट जो आसा पळय दिलो. आनी अशें म्हणटाय बीन न्हू की भुरग्यांक बीन अशें हें जाय आसता, म्हळ्यार कशें लायक एक दीस असो आसता तेंचो मूड की ना तांकां सकयल रावपाचें ना, कांयच ना, उबेरूच आवय बापायच्या उबेरूच रावपाचें आसता, तसो बी मूड आसता. मे बी आयज तसो मूड आसलेलो आसतलो तेजो. सो खूब क्रँकी जातालें. तर म्हटलें ओके आसूं अशें म्हणून. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. तर हांवूय बी खूब टायर्ड जालें, हो बीन खूब टायर्ड जाला. आतां म्हटलें न्हिदया अशें म्हणून. सो TV बी बंद करता, सगळं सेट केलें हांवें, मागीर न्हिदपाचें हें आसा तें. आनी आतां न्हिदून घेता. तर चलात, तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे नवे व्हिडिओ बीन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात, मेळटा तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.